खेळा मळार योग्य साधन सुविधा मेळची म्हूण पेडणेच्या वारखंड वाठारांत इंडोर स्टेडियम उबारतले, जातून वाठारांतल्या भुरग्यांक खेळपा खातीर सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध आसतल्यो, अशी माहिती पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकारान दिली। शुक्रारा आमदारान खेळा अधिकाऱ्यां सयत वारखंडाच्या मैदानाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। तशेंच पेडणेच्या सावळ वाड्यावयलो इंडोर स्टेडियम GMR कंपनीक भाड्यान चलोवपाक दिला। ते खातीर थळाव्या खेळगड्यांक तो स्टेडियम वापरपाक मेळना। देखून मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन बेगोबेग GMRक दिल्लो इंडोर स्टेडियम भुरग्यां खातीर उपलब्ध करून दितलो, अशें आस्वासनूय ताणें दिलें। कोरगांवचो ग्राउंड आनी आमचो हांगासरलो आमच्या वारखंड गांवचो दोनूय ग्राउंड आमी कित्याक कोरगांवच्या ग्राउंडाचें काम ऑलरेडी चालू आसा, ताका ड्रेनेज करपाक लागून आनी कितें जालें ताका लागून आयज सगळ्या ऑफिसरांक तांकां आपयल्लें आनी हांगासर म्हाजो विचार आहा कितें हांगा इंडोर स्टेडियम हांगासरूय जावचो, प्लस तांकां सिटींग अरेंजमेंट करपाचें आनी पार्किंग, ताका लागून आयज ते सगळ्या ऑफिसरांक आपयल्लें आसा आनी हें करून घेतलो आमचो गोविंद सर तेणीय सांगलां कितें आहा ग्राउंडांचें हें करून पळय ग्राउंड आहा पळय तो ग्राउंड आतां न्हू जेन्ना पळय इलेक्शन जावच्या पयलीं हो एग्रीमेंट जावन तांकां ऑलरेडी GMRक तो दिल्लो आसा, तो रेंटाक दिल्लो आहा। तो आतां केन्ना आतां ते आजून CMRूय म्हाका आजून सांगूंक ना केन्ना तो आमकां रिटर्न दितलो ते। आतां हांव तुमकां सांगता जाता तितले बेगीन CMाक विचारून आमकां परत केन्ना मेळटलो। ग्राउंडा बद्दल म्हाकाय बी खूब हे आहा, कित्याक हांवेंनूय पयलीं इलेक्शनाच्या पयलीं हांवूय त्या टायमार जो पयलीं हांगा कोण आसलो तेजें नांवान बॉब मारी, कित्याक तो इंडोर स्टेडियम आमकां ओपन जावं आमच्या पेडणेकारांक लागून आनी म्हाकाय जावो तो जाल्लो, कित्याक हांव येवच्या पयलीं इलेक्शना पयलीं हेणी तो जाता तितलो हें करून तो एग्रीमेंट करून तांकां तो हँड ओवर केल्लो। इलेक्शनाच्या पयलीं इलेक्शनाच्या मागीर जावंक ना गोश्टी, ताका लागून हांव CMा कडेन उलोवन जाता तितलो बेगीन आमकां मेळचो तो आनी जे पळय तेंचे हांगासर आहा मनीस त्या मनशाक खंय तरी तेंच्यांनी शिफ्ट करचें हें हांव सांगता।